मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हांच्या फुडारपणाखाला मुरगांव पालिकेची बसका जाली। बसकेत दोन महत्वाचे मुद्दे गाजले म्हणतात ते पोरणे भाजयेचे मार्केट नव्यान बांधप आणि येवपी सप्तकाची तयारी। सप्तक आनीकय बरे रितीन कशें करूं येता ह्या विशयाचेर चर्चा जाली। अर्डेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। जी आमची मिटींग जाली तितून दोन इश्यू म्हणजे मेन इश्यू आसलो आमचो ओल्ड वेजिटेबल मार्केट ताका आमी पॅविलियन म्हणटा। त्याच्या पयलीं आमी तांकां आमचे भितर उलोवप जाल्लें हेजा म्हाज्या कॅबिनात आनी आमी तें आतां नेवें बांदपाचें वेर द एमावंट तो बांदपा खातीर एक 1.80 हो आमकां एमावंट येयलो सँक्शन जाल्लो आसा आनी 6 म्हयन्याचो आमी तांकां टायम दिल्लो बाबा तुमी आतां तर खाली करतले आमी 6 म्हयन्या भितर तुमकां ते परत तुमची कितें सोपो आहलोलो पूण पयलीं कशें आहलें सोपो सिस्टम आसलें आनी आतां आमी जें मोडटकूच ताका आमी शॉपां करतले आमी ताका शॉपां म्हणटले आनी जेन्ना ती शॉपां जातली तेन्ना एज पर PWD रेट जो आसता तो तांकां रेट लागतलो। सोपो म्हणजे आतां पयलीं कशें आहलें तें सोपो म्हणजे कशें आहलें जेन्ना ती 74 केन्ना तेन्ना आमी तांकां दिल्ली तेन्ना तेंचें काम आसलें कितें सकाळीं तेंच्यांनी आपल्यान कितें आतां धंदो स्टार्ट करपाचो कितें हाडपाचें सामान हाडपाचें आनी सांज मेरेन तेंच्यांनी तें घेवन वचपाचें पूण मागीर कशें जालें तें मागीर कंटिन्यू थंयच बसपाक उरलें कळ्ळें न्हू। आनी मागीर म्युनिसिपालिटी तांकां कांय हें करूंक ना पूण सोपो टायम टू टायम थोडे दिताले थोडे दिवंक ना। थोड्यांची आयज तांकां कितें आपयलां आमी तेंची सगळ्यांची कोणाची 5 लाख कोणाची 7 लाख असो एमावंट तेंचो आसा आनी तेंच्यांनी कोणी दिवंक ना। थोड्यांनी दिला थोड्यांचे 0 आसा पूण जेन्ना आमी ते बिल्डींग मोडटले आनी तेन्ना हे ते मोडटले करून नेवी बांदतली तेन्ना आमी सांगलां कितें बाबा जो कोण एमावंटाचो हें आसा आउटस्टँडींग आसा तेणी ताचो फूल आउटस्टँडींग एमावंट पे करपाचो आनी ते मागीर ताका आमी शॉप आहा ते ताका तेजे हँड ओवर करतले। सेकेंड थींग कितें आसा पयलींचो ओल्ड लेसी आहा तेणी आनीक कोणाक हें दिलां विकला पूण तांकां आमी सांगलां जे कोणी विकला आनी तुमच्या भितर करार जाला तो आमकां म्युनिसिपालिटीक लागना। आमकां आमच्या रेकॉर्डाक जो कोण लेसी आहा हील बी द फर्स्ट चेंज तेच्या भितर तो प्रायोरिटी मागीर तेच्या भितर तो आमकां मनीस मेळना जाल्यार वील गोईंग टू गो टू फॉर द ऑक्शन आमी ऑक्शनूय करतले आनी कोणाक बाबा कोण दुसरो नवो धंदो करपाचो ताका ते मेळटले। म्हणजे आमचे खुबशे डिस्कशन जाला बाबा आमी जे आतां म्हणजे आमचे एवरी टायम आमचो सप्तक जाता बरोच पूण खंय तरी कितें आतां तांकां आमकां कारण म्हणजे ते स्वच्छता आमची खंय तरी आतां टॉयलेट आमचे खूब कमी पडटा पूण ह्या टायम आमी 20 टॉयलेट मागल्या तशें आमदारान म्हटल्यार एटलीस्ट 50 तरी टॉयलेट जावपाक जाय 20 कमी पडटा एक्चुअली आमी हाडटा 12 पूण ते टॉयलेट आमी ऑलरेडी GSW गोवा शिपाऱ्याक सांगलेले आहा प्लस सगळे आमी कंपनी HPCL IOC सगळ्यांक आमी लेटर केला। तशेंच आमी आतां हांवें चीफ ऑफिसर सांगलां आमचे कोण जे नामी बिल्डर्स आहा वास्कोचे तेंच्यांनी खंय तरी हातभार लावचो सप्तकाक आनी बाकीचे कितें कितें आमचे इश्यू आसा ते तेंच्यांनी हातभार लायल्यार आमचो सप्तक बरो सुरळीत वयतलो। मिटींग कॉल केल्ली सप्तकाक लागून तशेंच वास्कोन आमी एक वेजिटेबल पॅविलियन म्हणून आहा थंय मार्केट बांदता जवळ जवळ 1 कोटी सुमार खर्च आसा आनी भितर थंयसर आमचे जे शॉपार जे बसपी भाव आहा पळय ते कशें तरी सोपो होल्डर म्हणून आसलेले आनी आतां आमी जेन्ना बांदता पळय ते बांदता फक्त शॉपा टायप बांदतली सो तांकां लागून आमी डिस्कस करपाक तांकां आपयलेले की जशे सोपो होल्डर आहा तांकां आमी वेदर ती शॉपां दिवंक शकता काय ना आमी आमचे ते वास्कोचोच भाव तांकां हेल्प करपाक लागून आमी आयज हांगा बसल्यान तेंचे कडेन म्युच्युअली डिस्कशन केलेलें आनी कशें तांकां हेल्प करूंक गावता पळय ती वाट आमी काडपा लागून आमी हांगा कावन्सिलान हाडलेले। दुसरो विशय आहा ताचो तो आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय आउटस्टँडींग ड्यूज खूब आहा तेंचे आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलें की आमी ते आमदारा कडेन गेल्ले की वेव ऑफ कितें करूंक गावता जाल्यार पळोवपाक लागून सो आमी ताका इतलेंच सांगलें की तुमी जाता तितले बेगीन प्रिमायसीस खाली करा ज्या कारणान आमकां बाय आतां समज ह्या म्हयन्यान भितर समज तेंचे प्रिमायसीस खाली केली जाल्यार डिसेंबर म्हयन्यान आमकां तांकां हँड ओवर करूंक गावतलें। ह्या ज्या टायमान 6-7 म्हयन्यान समज कितें करचें फायनान्शियल इम्प्लिकेशन समज तांकां वेव ऑफ करूंक गावतला विथ द हेल्प ऑफ MLA जाल्यार ते आमी सायमल्टेनियस करया म्हण तांकां सांगलां ते आमी तांकां एश्युरन्स दिला। खंयतरी कितें आसा तांकां एक फियर आसता की आमकां भायर काडलें जाल्यार मागीर आमी कितें करपाचें कितें सो ताका आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी हांगा रेजोल्युशन घेतलें ती रेजोल्युशन कॉपी तुमचे कडेन आसतली शक्यतो जाय जाल्यार आमी बसून आतां उलयतले तेंचे कडेन MOU सायन करपाक जाल्यार MOU सायन करतले जे रितीन तांकां हेल्प करपाक जाता तशें आमी करतले आनी हांगा एक बरें मार्केट येवपाचो आमची इच्छा आसा आनी वास्कोकारांची इच्छा आसा।